नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅपयार्डाक लागलो उजो। वास्को आणि मडगांव उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात। सुदैवान टळी जिवीतहानी। उबोदाणा सांताक्रूज वाठारांतलो फ्लॅट दिसा उजवाडाक फोडलो। सुमार 25 लाखांचे भांगर आणि रोख रक्कम फारायली। पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाचेर गुन्यांव केलो नोंद। गोयच्या भारतीय शेतकी संशोधन केंद्राक फावो जालो 2024 वर्साचो नॅशनल वॉटर पुरस्कार। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी ICARचो संचालक प्रवीण कुमारान स्वीकारलो पुरस्कार। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळे निमतान कला अकादमी ते दिवसा सर्कल मेरेनचो रस्तो 20 नोव्हेंबराक येरादारी खातीर आसतलो बंद। येरादारी पुलीस निरीक्षक शीताकांत नायकान दिली माहिती। फाटले 7 म्हयन्यांत कोकण रेल्वेत तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 12.81 कोटींचो दंड केला वसूल। जाल्यार ऑक्टोबरांत सुमार 2.40 कोटी रुपयांचो दंड केला वसूल। कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटकेची माहिती। आणि नावेलीचे फामाद अवर लेडी ऑफ रोजरी सायबिणीचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन। हजारांनी भाविकांनी गरजेत एकठांय येवन सायबिणीचे घेतले बेसांव। आता खबरो विस्तारान। सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅपयार्डाक उजो लागपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बुधवारा फांतोडेर 5:45 वरांचेर ही उजो लागपाची घडणूक घडली। वास्को तशेंच मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान वेळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। रात को 2 बजे तक लगा है, हमें मालूम नहीं था शॉर्ट सर्किट से हुआ कैसे हुआ वो मालूम नहीं है। सारे पकड़ लिए हम लोग, पूरा उसको साफ सफाई लगे पानी पिलाने में। क्या था यहाँ पे कितना? गोडाउन था। ओके। और कितने ऐसे एक ही है कि बहुत सारे यहाँ? 3 है सर। हम लोग तो 5 बजे के लगभग पहुंचे यहाँ पे, तो पता चला शॉर्ट सर्किट से ही हुआ। अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं लेबर, उन लोगों ने बोला कि भाई शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। क्या है बेटा? इधर तो वही सब रहता, सब स्क्रैप का ही था, प्लास्टिक, कोरोगेटेड, बिस्लेरी बॉटल, यही सब रहता सर। कितने स्टेप है? बहुत सारे हैं यहाँ पे सुने। लगभग 5 या 6 गोडाउन है सर, 5 या 6 पूरा जल गया सर। सब जल गए जी, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, कुछ बचा नहीं। सर ये कचरे हटाइए, एमपीटी कचरा ला के रखा है, मनोहर का है, ठीक है। इसके आगे भी 10 अड्डे हैं, सिर्फ टोटल खाली करवाइए। और ये अड्डा जल गया, इसका कोई लिहाजा नहीं। इसके आगे कम से कम 20 अड्डा है, ये टोटल खाली करवाइए इसको। ये अभी कितना बजे आग लगा? ये रात को 2 बजे। क्या क्या था यहाँ पे? इधर इवेंट का सामान था और कचरा था। स्क्रैप यार्ड भी थे? स्क्रैप यार्ड था इधर, और ये थोड़ा इवेंट का माल था। तो अभी इधर लोग रह रहे हैं, घर भी है यहाँ हाँ, पे? इधर घर है, हमारा घर इधर है, और लोग इधर है, और इधर भी है। तो अभी कितना डर है इतना स्क्रैप यार्ड का? इधर 3-4 कुछ था, 4, हाँ। और एक इधर था और एक इवेंट का था। लेकिन कितना जल गया ऐसा लगता है आपको? अभी तो टोटल जल गया सर पूरा। 50च्या वयर स्क्रॅप यार्ड आसा। आमकां कॉल येयले म्हणून आमी येयले। पयले जाल्यार व्हडलो मेजर जाल्लो आसा आनी अंडर कंट्रोलाचेर आसा। आमी सगळ्यांची गाडी आपयल्ली आसा। आमची वास्कोची 2 आसा, शिपयार्डाची येवपाची आसा, मडगांवची पणजेची गाडी येयल्ली आसा, वेर्ण्याची येयल्ली आसा आनी जुवारीची गाडी येयल्ली आसा। ते सगळे स्क्रॅप यार्ड, प्लास्टीक, प्लाय सगळे आसा। एक सिलेंडर ब्लास्ट झाला म्हणून ऐकून सिलिंडर 1-2 झाले। आम्ही बाकीचे सिलिंडर बीन सगळे बाहेर काढलेले। अराउंड 3:15 वास्को फायर स्टेशनाक कॉल येयले की स्क्रॅप यार्डाक जुवारीनगर हांगा उजो लागला। सो इमिडिएटली आमचो स्टेशन फायर हांगा टर्न आवट केलो आनी पळयता जाल्यार उज्याची इंटेन्सिटी व्हडली आसली। तेन्ना हांगा जवळ जवळ अराउंड 7 ते 8 जी स्क्रॅप यार्ड्स आसा ती ऑलमोस्ट फायरान हे जाल्ली आसा, जुळयल्ली आसा। आनी त्या खातीर आमी मागीर उज्याची इंटेन्सिटी पळोवन हेडक्वॉर्टर्स वेर्णा फायर स्टेशन, मडगांव फायर स्टेशन, वास्को फायर स्टेशन ऑलरेडी आसले हांगा। आनी जुवारी
त्यांची जी गाडी असते फायर इंजिन असते तांकांय कॉल आउट केले आणि आमचे उजो कॉल ऑलमोस्ट कंट्रोल केल्लो आसा आणि एक्सटिंग्विश करपाचो प्रयत्न चालू आसा कारण एक्झॅक्टली चडसो जो मटेरियल इनवॉल्व आसा स्क्रॅपेडाचो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा त्या खातीर कळना भितर कितें आसा तें वर मातसो ब्लॅक सूट हांव चड येता आमचे फायर फायटर्स उजो पालोवपाचें काम आमी चालू दवरलें. उबोदाणा सांताक्रुजात दिसा उजवाड एका इमारतीतलो फ्लॅट फोडलो. चोरांनी भांगर, चांदी आणि रोख रक्कम धरून वट्ट 25 लाख रुपयाचो माल वचफारायलो. हे प्रकरणात पोरणे गोंय पुलिसांनी अनवळखी व्यक्ती आड गुन्यांव नोंद केला. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पोरणे गोंयच्या भारतीय शेतकी संशोधन केंद्राक 2024 वर्साचो नॅशनल वॉटर पुरस्कार फावो जालो. ICARचो संचालक प्रवीण कुमार हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी हो पुरस्कार स्वीकारलो. दिल्लीच्या विज्ञान भवनात ही कार्यावळ जाली. कोकण रेल्वेत तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या काळात 5493 चेकिंग ड्रायव्हान सुमार 1,82,781 प्रवाशांकडेन तिकेट नाशिल्ल्यान वट्ट 12.81 कोटी रुपयाचो दंड वसूल केला. जाल्यार ऑक्टोबर या एकाच म्हयन्यात 920 चेकिंग ड्रायव्हान 42,645 प्रवाशांकडल्यान सुमार 2.40 कोटी रुपयाचो दंड वसूल केला, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे प्रादेशिक व्यवस्थापक बबन गाटके हांणी दिली. Konkan Railway has intensified ticket checking drives across its network, and drives are being conducted at station as well as in running trains. And this is basically to curb the ticketless travel and to ensure a safe, orderly, and comfortable travel experience to our esteemed passengers. From April 2025 to September 2025, total 5,493 drives were conducted, in which 1,82,700 cases of unauthorized illegal travel were detected, and as a result we have collected a amount of rupees 12.81 crore towards railway fare and penalty. In October 2025 itself, 920 special checking drives were conducted, during which more than 42,000 unauthorized irregular travelers were detected. And in October 2025 alone, amount of 2.4 crore has been recovered towards fare and penalty. So Konkan Railway urges its esteemed passengers to buy an authorized legal ticket. When they enter the platform, they should buy a platform ticket. If they are traveling, they should have a valid journey ticket, so that the travel is more comfortable and safe. मंगळारा राती कडेन श्री खेतोबा देवाची दिवजांची जात्रा जाली. पण संख्येन सवाशिणी बायलांनी भांगरा शिंगरांनी नटून पारंपारीक दिवजां पेटोवपाचो आनंद लुटलो. पळयात काय उमेदीचे खीण. दिवजा हो बायलांचो खाशेलो उत्सव. गोंयांत हेर सणा परबांक जितले म्हत्व आसा तितलेच दिवजांक लेगीत आसा. मंगळारा राती कडेन वांयगिणीच्या श्री खेतोबा देवाची दिवजांची जात्रा जाली. सवाशिणी बायलांनी भांगरा शिंगरांनी नटून थटून पारंपारीक पद्दतीन देवळा भोंवतणी 5 भोंवताणे मारले. हे जात्रेक गोंय तशेंच हेर कुशीच्या राज्यांतले लोक लेगीत हजेरी लायता खंय. आमची दिवजा कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी ह्या दिसाक आमची जाता. दुसरी अमास म्हणून अमाशेच्या पयलीं आमची दिवजा पेटता. ती जाणट्यांनी जें कितें केलां पळय ती आमी ती परंपरा आमी चलयता. त्या प्रमाणे दिवज आहा पळय ती एक आमची 2 काकाडे घेता. आमचे कामपुरसाचो आनी रामपुरसाचो ते काकाडे घेता आनी आमी आमचे प्रत्येक आमच्या देवळांनी वयता. कामपुरसा देवळांनी तेंचो कामकाराचो वयता. रामपुरसा देवळान तेंचो कामकाराचो. अशी आमची ती दिवजाची परंपरा आसा. आनी देवळान गेल्या उपरांत आमी प्रत्येक बायलांचे थंयसर नवी दिवजा बी कितें आल्या तेचो सांगणें करता आनी थंय सांगणें करून तांकां गाणें घालता. तर आमी तांकां सांगता की तुमची आतां जें आहा पळय देवळाची बरी भशेन जावनी इतलो दोन दीस आनी हेजें कांय ना. आणि हांगा खेतोबेच्या देवळां
तेजो वयल्यान तें सगळीं एकटे जाता न्हू मागीर लास्ट भोंवताडे घेता पळय तेन्ना ती कामपुरसाची दिवजा आनी रामपुरसाची दिवजाची एके कडेन रावन हांगा आमी एके कडेन करता आनी मागीर हांगर सगळीं दवरल्या उपरांत सगळीं घेता आनी आमी 5 भोंवताडे काडटा आनी मागीर आमकां सांगाता. पण म्हाका दिसता सगळ्यान वांयगणचो दिवजोत्सव सगळ्यान व्हडलो. व्हडलो कितली दिवजां आसता? जवळ जवळ 800 सुमार दिवजां आसता. गोंया पुरती न्हू महाराष्ट्रा येता आमच्या सुवासिनी येता 800 सुमार दिवजां आसता. आतां चड जाली आतां 1000च्या वयर सरतात. आमची या खेतोबाची 2 कुळां, एक रामपुरुष आणि एक कामपुरुष असे कुळ रामपुरुषाची आपापली सुवासिनी वचून आपापल्या कुळाक वचून मानयतात. तशेंच मागीर आपले एक आमच्या मागीर येवन आमचे हे ग्रामदेवता आमचे जे खेतोबा ह्या देवाकडे येवन परत आसा तशी देवाकडे येवन आमच्या 5 आपले सुवासिनी सगळे भोवताडे घेतात. भोवताडे 5 भोवताडे घेवन परत आहा तशी आमची सुवासिनी परत आहा आपापल्या कुळाकडे वचून परत आपले भोवताडे घेवन हे सांगाता करता. पण साधारण म्हाका एक सांग कितली दिवजां आसता? साधारण 1,500 लोक असतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोणची अशी गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या उभारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो. ह्या सुवाळ्याक सुमार 25 ते 30 लाख भाविक हाजीर रावतले. 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या भव्य मुर्तीचें उक्तावण जातलें. ह्या मुर्तीचें सध्या अर्धे काम पुराय जाला. ह्या उत्सवाची तयारी सद्याक झुजा पावण्यार सुरू आसा. तशेंच फाटले 2.5 वर्सां सावन ह्या सुवातेर काम करपी कामगारांची रगत तपासणी जाता अशें आयोजकांनी सांगलां. स्वाम्याची परंपरा आशिल्ल्या आमच्या मठात आज 550 वर्सां पूर्ण जाल्या आणि ह्या 550 वर्सांची फंक्शन 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर पर्यंत हांगा व्हडलें दबाज्यान करपाचें थारायलां. ह्या आमच्या मठा खातीर आमी आतां कितले तेच इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केलां. स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जाका डबल बेडरूम फ्लॅट्स आसा प्रोफेसरान पाठशाळेच्या, आमचो स्टुडिओ अपार्टमेंट्स आसा, इन एडिशन टू दॅट डॉर्मेटरी आसा. हाजे फुडें बी कितलेशेच हांगा हावजकिपींग स्टाफ आनी बाकीचे लेबर्स काम लागतात तांच्याय खातीर आमी एक लेबर कॉलनी हांगा सेटअप केल्या. त्याच बरोबर एक लँडमार्क आमचो म्हणटा तो एक रामाची प्रतिमा 77 फीट ही साऊथ इंडियन किंवा भारतांत तर हाजी व्हडली ना, ती बी हांगा माननीय पंतप्रधान हांचे हस्ते अनवेल जातली 28 नोव्हेंबराक. इन एडिशन टू दॅट आमी एक म्युझियम ब्लॉक, 70 थिएटर आणि एक आमचो ऑडिटोरियम बांदला. त्या भायर एक मल्टीपर्पज हॉलूय बांदला. सगळ्या ह्या कॅम्पसाचें एल्युमिनेशन करून एक रथविधीचो ग्रावंड एक 20-25 हजार लोकांक बसपा सारको इतलो डेव्हलप केल्लो आसा जो रामनमीक आमकां उपयोग पडटा. फाटले 24 म्हयन्यान ते 25 म्हयन्यान हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबें केलां. परमपूज्य स्वामीजीचें मार्गदर्शन म्हाका खूब मेळ्ळें आनी तांणी म्हाका ही संदी दिल्ल्या बद्दल हांव तांचे बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करता. हांगा जिवोत्तम संस्थान पर्तगाळी मठाचें काम जवळ जवळ 1.5 ते 2 वर्स फाटीसान चालू आसा. आनी जेन्ना काम जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू जालें तेन्ना सावन आमी हेल्थाची टीम एवरी टायम हांगा येवन आमकां जे लेबर आमकां आवटसायडर जे हांगा येता जे कामां एंगेज आसा तेंचे आमी ब्लड स्लायड घेवन
तांकां मलेरियाची लागण जाल्ली आसा कारणान ते पळोवपा लागून आमी तेंचे ब्लड स्लायड घेवन आमी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा व्हरून ते आमी मायक्रोस्कोपाचेर तेंगेले प्रत्येक पावट आमी चेकअप करता आनी परत तांचे 3 म्हयन्यान आमी परत जे आमी पयलीं कोणाले स्लायड घेतला तेंची परत 3 म्हयन्यान आमी परत तेंची स्लायड घेता. परत आमचे एवरी विकाक हांगा विजीट आसता. आमचे हेल्थाचो स्टाफ हांगा विजीट करता, न्यू लेबर आयले तेंचे ब्लड स्लायड घेता आनी व्हरून चेक करता, जेणे करून हे मलेरिया जर सपोज तांकां आसा जाल्यार बाबा ते हांगा लोकलांक हांगा स्प्रेड जावपा जायना. गोंयांत सध्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. ह्या फाटभुंयेर एफडीएन पंगडान गोंयच्या मुखेल पर्यटन थळां आशिल्ल्या 71 आस्थापनांचेर धाड घाली. ह्या कारवायेंत कांदोळच्या एका युनिटाक बंद उडोवपाचो आदेश दिलो जाल्यार हेर आस्थापनांक ख्यास्त फरमायली. पळयात. एफडीएन ह्या म्हयन्यांत गोंयची मुखेल पर्यटन थळां आशिल्ली बागा, हडफड्या, कळंगूट आनी पोरण्या गोंयच्या हॉटेलां, दुकानां, काजू युनिट आनी अन्न विक्रेत्यांचेर धाड घातली. ह्या मोहिमेंत एफडीएच्या पंगडान वट्ट 71 वेवसायीक आस्थापनांची तपासणी केली. तपासणी वेळार अन्न सुरक्षा आनी नितळसाण नेम मोडपी जायत्या युनिटांक अन्न सुरक्षताय आनी मानक कायदो 2006च्या कलम 69 खाला ख्यास्त फरमायली. पोरणे गोंय आनी हडफड्या हांगच्या एका आस्थापनाक आदल्या तपासणीच्या अहवालांतल्या उणावाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 7,000 रुपया दंड दिलो. हाचे भायर वट्ट 5 आस्थापनांचेर कारवाय करताना एका आस्थापनाक 25,000 रुपया आनी 3 आस्थापनांक दरेकी 10,000 रुपया दंड दिले. कांदोळे काजू उत्पादन युनिट रोखडेच बंद करपाचो निर्देश एफडीएन जारी केला. तशेंच हडफडे वाठारांतल्या हेर 4 आस्थापनांक नितळसाण मानकांक पाळो दितले मेरेन रोखडीच आपली कामां बंद करपाचो आदेश दिलो. हे मोहिमेक एफडीएन जायत्या काजू दुकानांनी म्हायती बोर्ड घालून गिरेकांक अन्न सुरक्षे विशीं म्हायती दिली. सध्या गोंयांत पर्यटन हंगाम चालू आशिल्ल्यान अन्न सुरक्षेच्या नेमांक खरपणान पाळो दिवपा खातीर एफडीए आतां डिसेंबरांत मेरेन ही तपासणी मोहीम चड खर करतले. पर्यटकांच्या भलायके कडेन कसलीच तडजोड सोंसचे ना अशी शिटकावणी एफडीएन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोरजे दर्यार पासय मारतले जाल्यार शेकवाल्यांनी खाटी घालून पुराय दर्या चाडयल्याचे चित्र सध्या मोरजेत दिश्टी पडटा. दर्यादेग वाठारात चेंजिंग रूम्स आणि शौचालय यासारख्यो मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नात. मात आतां बेकायदेशीर गजालींचेर लेगीत कोणाचें नियंत्रण उरूंक ना काय कितें असो प्रश्न सध्या मोरजेत उप्रासला. मोरजे दर्यार भोंवतले जाल्यार शेकवाल्यांनी खाटी घालून पुराय दर्याच आडयल्ल्याचे चित्र सध्या मोरजेत दिश्टी पडटा. दर्याच्या ल्हारांक तेकासर शेकवाल्यांनी ह्यो खाटी घातल्यात. जाय तश्यो खाटी घालपाक पर्यटन खात्यान ह्या शेकवाल्यांक मेकळीक दिल्या काय असो प्रश्न उप्रासता. दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम्स आनी शौचालय ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा सारक्यो ना. मात आतां बेकायदेशीर गजालींचेर लेगीत कोणाचें नियंत्रण उरोंक ना काय असो प्रश्न सध्या मोरजेत उप्रासला. नमस्कार, आम्ही आसात मोरजे दर्यादेगेर आणि दर्यादेगेर जर आम्ही पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात पर्यटन हंगामाच्या निमतान जे खाजगी जमनीर सेका असतात ती सेका घातलेली असतात आणि ही सेका घालत असताना पर्यटन खात्यान तांकां कितल्या प्रकारचे लाकडी पलंग घालपाक परवाने दिले हांव एक संशोधनाचो विषय जावन आसा. हांगा जर आम्ही पळयले जाल्यार शेकड्यांनी लाकडी पलंग आणि ते ज्या पद्धतीने आमच्या किनाऱ्याचेर समुद्राचे उदक येता थंय पर्यंत हे लाकडी पलंग घालून जी वेगळ्या पद्धतीने अडथळे निर्माण केल्ले आसा. पर्यटकांक व्यवस्थित फिरतलो जाल्यार हांगासर वाट तशी दिसना. सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पर्यटन हंगामाक प्रोत्साहन दिता. दर वर्सा विदेशात जाऊन जे आमचे पर्यटक येवचे आणि गोंयची आर्थीक स्थिती बरी जावची, थळाव्या नागरिकांक थळाव्या व्यावसायिकांक ताचो लाभ जावचो ह्या पद्धतीने काम करीत असतात. पण बिचार जर आम्ही पळयले जाल्यार कसल्याच प्रकारचे सोयी सुविधा ना. हांगासर चेंजिंग रूम ना, पार्किंगची सोय ना, उदक पिवपाची सोय केल्ली ना. आणि असे असतानाच जे खाजगी जमनी वाले म्हणा किंवा जे सॅक व्यावसायिक असतात ते आपल्या गिरायकाक जाय ते सोयी सुविधा पुरवपाचे काम करीत असतात. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे कोण अतिक्रमण करतात, इलिगली जे लाकडी पलंग घालून पर्यटकांक त्रास करतात ताचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.
राष्ट्रीय शिक्षण आणि राष्ट्रीय खेळा धोरण ही दोनूय धोरणां खेळाच्या क्षेत्रात व्हडा प्रमाणात मसत करतले अशें आदलो केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगले. खेळा क्षेत्रातल्या सुविधांचो खर्च 600 कोटी रुपया वयल्यान 3000 कोटी मेरेन वाडला. तशेंच पुराय देशांत सुमार 1100 परस चड खेलो इंडिया केंद्रां आसात अशी माहिती अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली. I think both the new education policy and the national sports policy both are going to help sports in a bigger way. It's not only about the mindset and the facilities being given from education to the sports sectors. I think the environment in the country is such that today not only people look at cricket as a sport, there are many other sports where we have the international champions, stars, which have become an inspiration for a lot of players on the grassroots level. So I think two things are going hand in hand. One, the government policy making to the government funding. It has gone up from 864 crore rupees to 3400 crore rupees, the annual budget. The spending on the sports infrastructure has gone up from 600 crores to 3000 crore rupees. So you are seeing a lot of infrastructure is coming up in this country. At the same time, they have more than 1100 Khelo India centers across the country. Every district will have one center where the ex-athlete get about 5 lakh rupees annually to run that and one-time grant of 5 lakh rupees to establish the center. Apart than that, they have 32 national center of excellence and so on. I don't want to go into the details. All I'm trying to say is the policy makes a lot of shift, not only in the thinking, but also on the ground. With the federation, they will have more transparency and also there is a lot more focus on the game of various sports. मडगांव नगरपालिकेन आतामेरेन 105 भटक्या जनावरांक ताब्यात घेतल्या. जे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय सायन बोर्ड लायतले. भटकी जनावरां सापडली जाल्यार लोकांनी पालिके कडेन संपर्क सादचो म्हणून सूचना दितले. लोकांनी कैद केले उपरांत रिकवरी व्हॅन त्या सुवातेर वचून भटक्या जनावरांक व्हरतले अशें पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान सांगले. भटकी सुणी आनी गोरवांचो प्रश्न सोडोवपा खातीर नगरपालिकेन मंगळारा बसका घेतली. ह्या बसकेत भौशीक बांदकाम खातें, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच येरादारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. स्ट्रे कॅटल, स्ट्रे एनिमल्स आणि स्ट्रे डॉग्स हाचे बद्दल काही डायरेक्शनां दिल्ली. तातूंत भितर आमचे एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो रिगार्डिंग स्ट्रे कॅटल्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. तातूंत आमकां अशें डायरेक्शन आसलें की म्युन्सिपालिटीनी आपले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, नॅशनल हायवेज, PWD रोड्स हेका सगळ्यांक घेवन सिटींतले जे रोड्स आसा जे मेन रोड्स, नॅशनल हायवेज, स्टेट हायवेज ह्या रोडा वयल्यान स्ट्रे एनिमल काडपाची एक आपली मेकॅनिझम ठरोवपाची. सो ते डिसायड करपा खातीर आज आमची रोड एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स, PWDचे ऑफिशियल्स, म्युन्सिपालिटीचे ऑफिशियल्स तशी आमची जी एजन्सी आसा जी आमची गोरवांची जे काडपाची आनी तेंची कॅर घेवपाची गोशाळा तेंचेय रिप्रेझेंटेटिव्ह आज हांगा आशिल्ले. सो तांकां ब्रीफ करपा खातीर बेजिकली ही आयची मिटींग दवरली. आमी गोशाळा कडेन एग्रीमेंट करून आज पर्यंत 105 गोरवां आमची मडगांवची आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्ली आसा. आणि गोशाळेचो तेणी एक इश्यू म्हणलो की काही एनिमल लवर्स जे आसा ते तांकां गोरवां जेन्ना धरता तेन्ना ते तांकां रिक्वेस्ट करता की तांकां व्हरनाका, तांकां सोड, हें कर तें कर. पूण आतां एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आतां आमकां अशें कांय करपाक मेळचें ना, कारण ती गोरवां परत त्या स्पॉटार येवपाक जायना हेजी प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय. आमकां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची डायरेक्शन्स आसा की एक टीम करची म्हणून, एक टीम करची सगळ्या डिपार्टमेंट घेवन आनी ती टीम घेवन अशे क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्यांचेर गोरवां रातची रावता जावं खंय बसता ते पॉयंट आयडेंटिफाय करून ते हेल्पलायन नंबर्स नोटिफाय करचे. कोणाक सपोज एक रातचे गोरू दिसले जाल्यार तेणी ते हेल्पलायन नंबरीचेर कॉन्टॅक्ट करून तांकां ते एजन्सी मार्फत आपोवन हाडून ती गोरवां उखलची. सो अशे पॉयंट करपाचे आमचे ऑलरेडी आतां प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले नोडल ऑफिसर दितले. ते नोडल ऑफिसर करून आमी एक मॉनिटरींग टीम तयार करतले. ती करून आमी सगळ्यांचे एक इन्स्पेक्शन करतले लेट नायट आवर्स सगळे क्रिटिकल पॉयंट. त्या पॉयंटाचेर आमी सगळे ते मोबायल नंबर जावं कॉन्टॅक्ट हेल्पलायन नंबर हे आमी डिस्प्ले करतले. त्या स्पॉटांचेर परत सपोज जर गोरवां दिसली जाल्यार ते आमी तो हेल्पलायन नंबर पळय जो आसा तो आमी थंय डिस्प्ले करतले. परत चुकून सुद्दां जर एक गोरू थंय परते आयले जाल्यार ते डायरेक्ट एजन्सीक कोणाक तो हेल्पलायन नंबराक कॉन्टॅक्ट करून ते थंयच्यान काडपाची वेवस्था जावपाक जाय. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे जे एनिमल जे गोशाळा जे सगळे जनावरां जी हांगा ते रस्त्यार भोंवतात ताका लागून काही रातचे एक्सिडेंट जातात. आनी एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाज्या डायरेक्शन प्रमाणे
आज म्हजे चीफ ऑफिसर आनी म्हजी म्युनिसिपल इंजिनियरान आयज म्हजी कॅबिनेट मिटींग दवरली. तातूंत RTO डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWD हायवेचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWDचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले. आयची मिटिंगेक अशें थरलां की सगळ्यांत पयलीं सगळे डिपार्टमेंटाची नोडल ऑफिसर घेवन एक टीम पयलीं कॉन्स्टिट्यूट करप. तांकां सांगिल्ले कडेन आसा आज सांजे 5 पर्यंत तांचे नोडल ऑफिसर आनी वीथ डिपार्टमेंट नेम डेजिग्नेशन आनी ताचो कॉन्टॅक्ट नंबर घेवन आज सांजे पर्यंत टीम कॉन्स्टिट्यूट करता आनी आज मिनिट्स रेडी केल्ले वतले. सगळे जे कोण ओनर आसा, शेतकरी ओनर आसा, म्हणजे तेंच्यो गायो म्हशी जे कोण आसात, हांव तुमचे मार्फत तांकां रिक्वेस्ट करता ताणें आपले गायो जेन्ना सकाळची चरपाक सोडटा ते सांजे टायमार घरा कडेन येतना प्रिकॉशन घेवचें. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.